तीन म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर डिस्कशन करपाक ते सकाळी सावन चर्चेक आयल्यात. आणि पहिली मुद्दो जो आसा तो म्हळ्यार लॉ अँड ऑर्डराचो, जाका लागून विजय सरदेसाय आनी अलेक्स रेजिनाल्ड काळी पट्टी बांदून असेंब्ली भितर बशिल्ले. दुसरो आसा जो मायनिंगाचो, जाचेर आज मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्टीकरण दिलां. आणि तिसरो जो मुद्दो आसा तो मोपाचो, जाचेर खडाजंगी जावपाची शक्यताय आसा. सो हे तीन विशय आमी डिस्कस करतले. आणि दोन मानेस्त आमचे बरोबर आसात. पयले आसात भाजपाचे आमदार प्रमोद सावंत आणि दुसरे आसात सद्याक जांचो आवाज खूब आसा विधानसभेक अशे विजय सरदेसाय, जे ह्या तिनी विशयांचेर सरकाराक केन्नाय विरोध करपाक शकतात. सो विरोधा वेल्यान सुरवात करुया. काळी पट्टी बांदून असेंब्ली बसप, हातूंत भितर दोन मुद्दे आहात. एक, काल कांय विशय नाशिल्लो, फक्त मिडियाचे अटेन्शन सीक करपा खातीर आनी कितें तरी वेगळी करून दाखोवपा खातीर केल्ली स्टंटबाजी न्ही. काल विशय आशिल्लोच. एक नीज गोंयकार चली, ताजो रेप जाल्लो आहा सकाळी फुडें, आनी काल वास्कोचे लोक बंद करून आसले. बंदाकूय बरो प्रतिसाद आसलो, इनस्पायट ऑफ गव्हर्मेंट ट्रायंग इट्स बेस्ट टू स्कटल द बंद. सो ते लोकां बरोबर आमची सहानुभूती दाखोवपाक आमी तो काळी पट्टी लायल्या. नंबर वन. ही विजय सरदेसायाची स्टंटबाजी न्ही ना. स्टंट कितें आहा तातूंत? अरे जेन्ना एक मिडल एज्ड बायलेचो रेप जाता दिल्ली, तेन्ना हांगा एनजीओज आनी हे करता स्मृती इराणी गोंया येवन रडटा. आनी गोंयचे नीज गोंयकाराचे जेन्ना रेप जाता ते पसून भुरग्याचो आनी सकाळी, तेन्ना सगळे लोक ओके कशे आहा. तूं कितें म्हणटा? ऑर्डर म्हणटा हेज हिट रॉक बॉटम. दिस इज द. आनी हाजे खातीर जबाबदार मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सरकार. पळय, तूं जेन्ना दिल्ली रेप जाली तेन्ना प्रणब मुखर्जीच्या घरा राष्ट्रपती भवनाचेर लोक पावले. प्रणब मुखर्जी जबाबदार आशिल्लो. सो हांगा सरकार चलयता कोण? फायनली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप कोणें? विष्णू वाघ जो एक कमिटीचो हेड आहा ऑन सेक्शुअल हॅरेसमेंट इन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स, ताणें म्हणिल्लें आहा की डावट ऑफ सस्पिशन 2 लोकांचेर आसा आनी मॅनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल. IGP म्हणटा काय DIG म्हणटा की इट्स अ ब्लायंड केस. सो हाजे कितें? दिस इज अ व्हेरी केअरलेस वे ऑफ लुकिंग एट इट. अजून मेरेन 15 दीस जावन गेले, कांयच देर इज नॉट इवन अ लीड ऑन दीस. सो वॉट इज द यूज? गव्हर्नमेंट सिरियस ना, खंय तरी केअरलेसली केसी इन्व्हेस्टिगेट करता आणि केअरलेसली हे विशयी घेता. सध्या विजयाची साफ चूक आसा ह्या बाबतींत. आमी पळयत जाल्यार हाजेर इन्क्वायरी जी आसा ही सखोलन इन्क्वायरी सुरू आसा. मुख्यमंत्र्यान ताच्या खातीर थोडोसो वेळूय दिया म्हणून सांगला, कारण त्या मॅटराचेर आत्तां खंय तरी प्रेसा कडेन मिडिया कडेन उलोवप योग्य न्हू. आमी पळयता की ज्या पद्दतीन वास्को बंद करपाक जशें म्हटलें की आमी पळयता जो इन्सिडन्स जाला तो इन्सिडन्स थंयच उरलो आनी तेजें राजकारण करप हें चल्लेलें आसा. आमकां त्या ल्हान भुरग्या बद्दल सहानुभूती आसा, आमकां त्या विशयाची सहानुभूती आसा, आमकां काळजी आसा. तितकीच गव्हर्मेंट तितकोच सिरियस आसा त्या विशयाचेर. त्या खातीर तेजें राजकारण करचें न्ही. इतलें दिसना की जेन्ना इतली केसी जाल्यात फाटल्या दिसांनी, खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर मातशी हाल्ल्या. बिलकुल ना. तुम्ही फाटलो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही, इतक्यो केसी जाल्यार हे म्हणटा आसतना फाटलो रिकॉर्ड पळोवपाक जाय. ह्या सेम इन्सिडन्साक 1 जानेवारी 2012 ते 26 जानेवारी 2012 हांगासरूय त्याच टायमार 6 केसीस रिपोर्टेड जाल्ल्यो. हे फावटी 6 रिपोर्टेड जाल्या, भितरल्यो 5 डिटेक्टेड जाल्या आनी फाटले फावटी फक्त 4 डिटेक्ट जाल्या टील नाव. हो जर पिरियड पळयत जाल्यार खरें म्हटल्यार ह्या गव्हर्मेंटान लोक जो इन्सिडन्स जाता तेजो रिपोर्ट करता, फाटल्या वेळार इतके दीस रिपोर्ट करिनाशिल्ले, तांकां न्याय मेळटलो हेजी खात्री नाशिल्ली. ह्या सरकारात न्याय मेळटलो हेजी खात्री आसा म्हणून वयल्यान लोक रिपोर्ट करता. लोकांमदीं सरकाराक लागून कॉन्फिडन्स तयार जाला की आमी पोलिसे म्हऱ्यात जर गेले जाल्यार आमची दखल घेतली म्हणून. 100%. आणि ते जो कॉन्फिडन्स आसा त्या कॉन्फिडन्साक तुम्ही कॉलेप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. ना. कॉन्फिडन्स रेपिस्टांक, मॉलेस्टरांक आनी इव्ह टिजरांक जालाच की हो सरकार कांय करचो ना म्हणूनच 2011 आनी 2012चे फिगर्स जे गोवा पुलिसान रिलीज केल्या. हे पळय सरकार काय करतो ना म्हटल्यार हांगासर आमी जर पळयत डिटेक्शन न्ही. लेट अस गो ऑन फिगर्स ऑफ रेप, मॉलेस्टेशन एंड इव्ह टिजिंग. all 3 offenses which are related to security of women. All 3 offenses between 2011 and 2012, if you make a comparison, they have almost doubled. Now in 2012, 9 months of it is under Parivartan, which means Parivartan has not been good for Goan women. एक मिनिट, let me clarify. नाही पहिली विषय हांव तोच क्लॅरिफाय करता. ताणें जे रेप केसीस ज्यो सांगल्यो पळय न्ही, फाटले फावटी हे फावटी ज्यो रजिस्टर्ड जे रेप केसीस आसा तितूर पळयत जाल्यार फाटल्यो ज्यो प्रिफिक्स आसल्यो की पयलीं तांकां खंय तरी फटयलें, तेंच्यांनी आतां तेंच्यांनी रजिस्टर्ड केलें. तांकां आतां कळ्ळें की बाबा हय हे सरकार आपल्याक न्याय दिवंक शकता. एक्झॅक्टली रायट. आतां कळ्ळें तेच्यो म्हणजे मॅरेज प्रिफिक्स आशिल्ल्यो भितरल्यो 8 केसीस आशिल्ल्यो आनी बिफोर मार्चाच्यो 13 केसीस आनी डिलेड कंप्लेन 16 केसी भितरल्यो अश्यो आसल्यो की तेंच्यांनी इन्सिडन्स पयलीं जाला
पयलींच्या काळांनी आता त्यांच्यानी 9 रजिस्टर केलं महिने हेका आमी ह्या सरकाराच्यो म्हणूंक शकना. 9 महिने 2012 परिवर्तनान जाला. बिलकुल ना. 13 केसी फक्त आताच्यो आसा, त्याच्या पयलींच्यो 8 केसी 16 केसी ज्यो आसा 2012 ताजे दोनूय दर 1091 जे दिसा रिलीज जाला ते हेल्पलायन त्या दिसा गोवा पुलिसान फिगर्स दिल्या ते जर कंपेअर केले अशें दिसता की बरोबर आसा. ही आंकडेवारी फिगर जर काडटले जाल्यार बरोबर आसा. तितून जर डिटेलान दोन डिटेल वचपाक कांय गरज ना. कशें तर बिलकुल ना. आमी रेप केसी ज्यो पळयता फाटली केन्ना तरी तेंचे रेप केल्लो आसतलो किंवा ते प्रिफिक्स लग्न करता म्हणून सांगून तांचेर जो अत्याचार जाल्लो आसतलो तांकां आतां दिसलें की बाबा हय हे सरकार जे आसा हे आपल्याक न्याय दिवंक शकता म्हणून फाटल्या वर्साच्यो केसी ज्यो आशिल्ल्यो तेंच्यांनी आतां रजिस्टर केल्यो म्हणून स्केलेटन्स कमिंग आउट आज प्रुडंट दाखयता की सहकार भांडार जे 50 मीटर पयस आसा कुडचड्यां पुलीस स्टेशना कडच्यान ते लुटले म्हणून. आमी आयकताले भुरगेपणान की 100 मीटर स्प्रिंट म्हण आसतालो. 100 मीटर यूज टू बी स्प्रिंट, 50 मीटर्स इज लेस दॅन अ स्प्रिंट. सो अशें दिसता की चोर म्हणटा तो पुलीस स्टेशनान आहा, नाजाल्यार चोरूंक कशें मेळटा. पुलीस स्टेशना कडेन जर 50 मीटराचेर असेंब्ली चालू आसतना चोरतात जाल्यार आनी उरलां कितें. प्रेस आज एनालायज करूंक लागले की लॉ अँड ऑर्डर हॅज हिट रॉक बॉटम म्हणून. मनोहर पर्रीकार 2002 कित्याक ह्या सरकारान अशी किती चूक केल्या की तुगेली लॉ अँड ऑर्डर हे सरकारान इंट्रोस्पेक्ट करूंक जाय. मनोहर पर्रीकारान म्हणला की आपल्यान इंट्रोस्पेक्ट करूंक जाय. फाटल्या पिरियडान ज्यो क्रायम जाताले, ज्यो रॉबरी जाताल्यो त्यो बरेचश्यो बारीक सारीक रजिस्टर्डूय घेनासले. पुलिसांक गेले ताका धांवणूक घालताले लोकांक अशें आशिल्लें. त्या खातीर आतां फक्त कशें आतां गव्हर्मेंटाची स्ट्रिक्ट ऑर्डर आसा. बारीक सारीक कंप्लेन सुद्दां जरी आसत जाल्यार ती रजिस्टर्ड करून घेवची, तेजेर एक्शन जावची आनी ताका लागून आमकां फिगर जे आसा हे मोठे फिगर. पुलीस डिपार्टमेंटा भितर जितली डिसिप्लीन होम मिनिस्टर मनोहर पर्रीकारा सारको मनीस आसतना येवपा जाय आशिल्ली तितली डिसिप्लीन 10 महिने जाले तरी आयला ना. हे तुमी मान्य करतात? हे पळय आमी एक लक्षात घेवपाक जाय फाटली 7.5 वर्सां तांकां खंय तरी सुस्तायेन आशिल्ले. आतां तांकां 10 महिने जाग्यार येता म्हणसर बऱ्यापैकी सगळे पुलीस स्टेशन्स जे आसा हे कम्प्लिटली जाग्यार येयल्ले आसा हे म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर प्रत्येक कंप्लेन जाली ती रजिस्टर्ड जाता, तेजेर डिटेक्ट जाता. त्या खातीर कितल्योश्योच कंप्लेनी आतां रजिस्टर्डूय जावंक लोकांक कॉन्फिडंट बिल्ड जाल्लो आसा. आतां पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान गेल्या उपरांत आपल्या कंप्लेनीची दखल घेतली वयतली, आपल्या पुलिशेन वयल्यान धांवडून घेतले. फाटले फावटी आमी पळयताले की पुलिशेन गेले कितें कंप्लेन आशिल्ले तांकां खंय तरी धांवडून घातले वता. विजय तुका कितें दिसता? तुका गृहमंत्री चुकता दिसता? तुका पुलीस डिपार्टमेंट चुकता दिसता? हांव मान्य करपाक तयार ना की गोंय असलें जे पॉलिटिकली अँड सोशली कॉन्शियस स्टेट आहा जंय एज्युकेशन पॅरामिटर्स हायस्ट आहा, एक प्रोग्रेसीव गोंयचे इंडियेचो प्रदेश, हांगा कंप्लेंट लोक दिवपाक येनासले आनी कंप्लेंट लोक एक्सेप्ट करनासले, पुलीस एक्सेप्ट करनासले, हें हांव मान्य करपाक तयार ना. वी आर अ प्रोग्रेसीव एज्युकेटेड स्टेट अँड आय एम शुअर दॅट एनी कंप्लेन ते ना जाल्यार तुमी आहले मरे मिडिया. पुलिसूच कित्याक घेवपा जाय? मिडिया पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. आमदार आहले, ओपोजिशन कितें करताले? न्ही दिल्ले ओपोजिशनान बोवाळ करूंक जाय. फाल्यां म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर केस रजिस्टर जायना. लोकांक कॉन्फिडंट नाशिल्लो पुलिसां कडल्यान आपल्याक न्याय मेळटलो म्हणून. ओपोजिशन न्याय दिवंक जाय. अपोजिशन आपलें काम करता म्हणून तर सरकार दिलें. अपोजिशनान काम केलें म्हणून तर हे अपोजिशनाच्या परिवर्तनांतल्यान हे सरकार आयलें. अपोजिशनान जर काम करूं नाशिल्लें जाल्यार परत एकदा काँग्रेस सत्तेर बसता आशिल्ली. म्हाका एक सांग मान्य करपाक जाय. एक गजाल तुम्ही मान्य करतात की जे क्रायम अगेन्स्ट वुमन आसा तो खंय तरी फाटली थोडे दीस म्हयनो 1.5 म्हयनो ग्लॅरिंगली मुखार येवपाक लागला. आमी पयर डिबेट करताना सांगिल्लें की 7 वर्सां परस चड शिक्षा ज्या क्रायमा भितर आसता, जे सिरियस क्रायम आसता ते चड जाले तशें दिसना फाटल्या कांय दिसां भितर. बिलकुल आमी जर फाटल्या 9 म्हयन्याचो रिकॉर्ड काडून पळयत जाल्यार हांव परतूय तेच सांगता. नवीन केसी 13 रजिस्टर्ड जाल्ल्यो आसा. फक्त डिलेड कंप्लेन ह्यो आमी 16 म्हणटा आनी जेका मॅरेज प्रिफिक्स्ड म्हणजे खंय तरी त्यो केसीस आसा 8 म्हटल्या उपरांत हे 9 म्हयन्यांक हे फिगर फक्त चड दिसलेले आसा. आमी ह्या 16 केसीसचेर ज्यो मार्चा पयलींच्यो आसल्यो त्यो आतां रजिस्टर्ड जाल्या हाजेर लक्ष दिना म्हणून त्यो खंय तरी आमकां क्रायम चड जाल्या सारकें दिसता. दुसरी गोष्ट आमी पळयता की ज्यो केसी नोट जाल्यो 3 केसी हे जाल्ल्यो आसा तितूंतल्यो 2 डिटेक्टेड जाल्ल्यो आसा. सरळ डिटेक्शन रेट वाडला आणि तू म्हणटा की तुगेलो चोर सुगेलो 50 मिटराचेर येवन सुद्दां चोरी करपाक शकता. म्हणटा चीफ मिनिस्टराक लॉ अँड ऑर्डराची ग्रीप गेल्या. ग्रीप कित्याक गेल्या? IIT एल्युमिनस एक मिटींग जाली आनी चॅनलायझींग एंगर म्हण थंय चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट काडलो की गोंयांत दिल्ली भशेन रेप गोंयांत जावंक शकना म्हण, कित्याक गोंयचे पुलिसांक सेन्सिटायज केल्या म्हण आनी इमिजिएटली 2 दिसांनी रेप जाली. सो हाजो अर्थ कितें? कॅन द चीफ मिनिस्टर पुट हिज फूट इन द माउथ? तुम्ही कितें म्हणटात की पुलीस सेन्सिटायझेशनाक आनीक टायम जाय?
पुलीस सेन्सिटायज जाल्ल्याचं खरें म्हटल्यार खंय तरी बारीक जो इन्सिडंट जाला ओके त्या इन्सिडंटाचेर आमी सगळ्या फावटी पुलिसाक जबाबदार धरूंक सरचे ना तरी सुद्दां सरकार आपले परीन पुराय खबरदारी घेत आसा आतां जे आमी जशें म्हटलें विष्णू वाघाचो रेफरन्स जालो की फाटल्या हितूर तेंच्यांनी जी कमिटी आशिल्ली त्या कमिटीन काही सजेशन्सूय दिला त्या खातीर ह्या फुडें स्कुलांनी अशे इन्सिडंट जावचे न्ही म्हणून हेच्या खातीर प्रयत्न आसतलो. दुसरो विशय जालो तो मॅम आज मायनिंगाचो आनी चीफ मिनिस्टरान सांगलें की खंय तरी आज राती किंवा फाल्यां दनपारा मेरेन एफिडेवीट रेडी जातलें. एफिडेवीट रेडी जावपाक सरकाराक इतलो वेळ कित्याक लागलो? सुप्रीम कोर्ट केन्ना स्टार्ट करतलें सगळें बरें आहा. एफिडेवीट रेडी करपाकच तुमकां इतलो आपली बाजू मांडपाक इतलो वेळ कित्याक लागलो? ह्या डिलेक तुमी जबाबदार आसा अशें दिसना? बिलकुल ना. खरें म्हटल्यार एफिडेवीट एक म्हटल्यार पयली गजाल एफिडेवीट फायल करता आसतना सगळ्यात पयली बेगीन एफिडेवीट फायल करण्यात काय अर्थ नाशिल्ले कारण तातूंत पार्टी कोण कोण आसा सीईसी आपलो रिपोर्ट कितें दिता कारण जर आमी एफिडेवीट पयली फायल केल्ले आसत जाल्यार अकॉर्डिंग टू डॅट सीईसी म्हणा किंवा बाकीच्यो ज्यो पार्टी आसा तो आपलो रिपोर्ट तयार करता आशिल्लो हो एक मुद्दो आसा. त्याच बरोबर फाटल्या 7 वर्सांक जी इलिगलिटीज जाल्ली मायनिंग डिपार्टमेंटा कडेन खंयचोच रिकॉर्ड अवेलेबल नाशिल्लो हेजो सगळो रिकॉर्ड गोळा करपाक तयार करपाक तितको पिरियड जाय आशिल्लो आनी जेन्ना आमकां लिगल मायनिंग सुरू करपाक जाय आमची जेन्ना बाजू मांडपाक जाय आशिल्ली तेन्ना ती योग्य रित्या मांडप गरजेची आशिल्ली त्या खातीर तितको वेळ सरकाराक घेवप हें गरजेचें आशिल्लें. दुसरी गोष्ट सरकाराचे एफिडेवीट आनी सुप्रीम कोर्टाची डेट हातूंत कांयच हें ना. सुप्रीम कोर्टान जर डेट बेगीन दिल्ली आसत जाल्यार गव्हर्मेंट तितक्या बेगीन आपलें एफिडेवीट फायल करता आशिल्लें. गव्हर्मेंट वॉज रेडी टू फायल इट बिफोर दीस टायम. समजा सुप्रीम कोर्टाची डेट लास्ट वीक करता आशिल्लें गव्हर्मेंट. यू आर रेडी, यू आर प्रिपेर्ड. पडटा तुका गव्हर्मेंट वॉज रेडी विथ ऑल इट्स पॉवरफुल डिफेन्स जंय सुप्रीम कोर्टान वचून ते सांगपाक शकतात हे आमी करतात आमकां स्टार्ट करपाक दिया. इल्लिगल मायनिंगाच्या इश्यूचेर चीफ मिनिस्टरान आनी हे सरकारान इतले यू टर्न मारल्या की म्हाका दिसता की तांची बाजू खंयची हीच पयलीं तांचे तकलेन सारकी सिद्ध जावपाक टायम गेला आनी फायनली आमी गोंयकार म्हळ्यार आमी मातशे सुशेगाद म्हण सरकारूय सुशेगाद आनी सुशेगाद आन्सर केल्लें आहा आनी टायम घेतिल्लो आहा. कसली यू टर्न मारल्या तांणी पयलीं दिगंबर कामतीक मॅनिफेस्टोचेर दाखयलो पार्टी धरून की इल्लिगल मायनिंग म्हणून आनी मागीर हावजान येवन सांगलें की इल्लिगल मायनिंग म्हणटी वस्तूच ना म्हणून. हाजे परस व्हडलो यू टर्न खंयच ना. हाजेर सरकाराची क्रेडिबिलिटी पयलीं डावन जाली की जे मनीस बोवाळ करताले सगळे गोंयभर की इल्लिगल मायनिंग आहा म्हणून तो एसेंब्लीन सांगता की इल्लिगल मायनिंग म्हणटी वस्तूच ना म्हणून